मॅडम किती जालां आयज हांगासर वेल्ल्या काणक्या पंचायतीन? आयज एक्चुअली ती विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीची मिटींग आसली आनी बाकीचे सगळे कमिटी तांकां इन्फॉर्म केल्लें. एक्चुअली मिटींग अशी आसा की 19 डिसेंबराचे पयलीं जावंक जाय, कित्याक ते GPDP प्लॅन आसता न्ही आमचो, तेतून सगळे हे मागीर प्रपोजलां मागीर एड जाता. म्हणून आयच्या दिसांनी मिटींग जावंक जाय आसली. म्हणून सगळ्या कमिटींक आमी आयज हांगासर इन्फॉर्म केल्लें यो म्हणून. म्हटल्यार आयज सेक्रेटरीच येवंक ना सकाळीं, म्हणून ही मिटींग कॅन्सल जाली. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें जेन्ना वेल्ल्या काणक्या तुमच्या पंचायतीन जेन्ना ग्रामसभा चालवल्ली, ग्रामसभेकूय सेक्रेटरी प्रेजंट नासली आनी आयजूय प्रेजंट नासली. सेक्रेटरी आसली, ऑब्जर्वर नासलो. पूण ती आमी सगळी व्हिडिओ इन्फॉर्म करता पण व्हिडिओ काय एक्शन घेना. आतां सुद्दां आमी सकाळच्यान फोन करता ताका, तो फोन रिसीव करिना. तेणे एक्चुअली दुसरो कोणी स्टाफ धाडूंक जाय आसलो न्ही मिटींग कन्वे करपाक, म्हणल्यार तेणे आजून पर्यंत तरी आमकां फोनूय करूंक ना आनी कांयच सांगूना आमकां काय. आयज मिटींग खंयच्या संदर्भात जाली आनी कोणा कोणाक कॉल आउट केल्ले? बायोडायवर्सिटी, मागीर गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आनी 2-3 कमिटी. सगळ्यांची मिटींग आयजूच आसली? म्हणजे तो प्लॅन तो सगळ्यांक घेवन करप आसता न्ही, म्हणून सगळ्यांक इन्वायट केल्लें आमी. ओके. पूण आयज प्रेजंट ना व्हिडिओनी? आज व्हिडिओन आमकां कांयच इन्स्ट्रक्शन्स कांयच दिवना. ओके. अशें आयज तूं हांगासर येयला वेल्ल्या काणक्या पंचायतीन, नेमकें कितें हांगासर जाला, कितें इशू कितें हांगासर? एज पर सरपंचान आमकां विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीची ती चॅरपर्सनूय आहा, तितूनसून आमकां एक लेटर धाडलें. हांव बायोडायवर्सिटी चॅरमॅन आसा. सो गांवाची प्लॅनिंग करपाक जाय की कशें कितें फुडलें प्रोग्रेस कितें आहा पळय, खंय स्टक जाता, तुमकां कशें कितें जाय गांवान हें जाल्लें उदरगत जाल्ली, ताचेर आमी सगळ्या कमिटींक आपयल्या आनी डिस्कशन आसतलें म्हणून. सो येवचें म्हणून त्या प्रमाणे आमकां थर्सडे ती म्हाका लेटर गावलें तेंचें, आनी लेटर गावल्या उपरांत आयज मंडे कॉल आउट केली 18 तारखेक. सो त्या प्रमाणे आमी आयज आयली 11 सुमार टायमींग दिली. 11 ती जवळ जवळ आजून ताका आमी हांगा उबी आसा. आमकां रिक्वेस्ट केली हेंच्यांनी रावा म्हणून, कित्याक येतली म्हणून. पळय जाल्यार हांगासर सेक्रेटरीच ना पंचायतीक ह्या. जेन्ना वेल्ल्या काणकोण पंचायतीन केन्नाय जर आमी आयली जाल्यार सेक्रेटरीच आसना. लोकांची इतर जे आमचे गांवचे लोक आसा तांकांय येवन परत परत हेल्पाटे मारचे पडटा आनी वयचें पडटा रिटर्न. सो गांवान जितले इशू आसा कितें आसा, जो पर्यंत आमी प्रपोजल आमचे जे कितें आहा ती प्रपोजल सरपंचा जावं आमच्या कमिटींक सांगिना, जी चॅरपर्सन आहा तिका सांगिना, डिस्कशन जायना, ते प्रपोजल सेक्रेटरीच्या थ्रू सरकारा पर्यंत पावता. ते सेक्रेटरी जो पर्यंत येयना तो पर्यंत हांगासर सगळें स्थगीत उरता. आज तुमकां खबर आसलें आमच्या ग्रामसभेनूय सेक्रेटरी आयली जाल्यार ऑब्जर्वर येयना. आयज खुद्द PDO आतां फोन मारलो, सर म्हटलें आमकां हांगासर आपयल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे आमी रावल्यान, तुमचे कोणाक तरी धाडचे, मिटींग आमी कंटिन्यू करपाक आमी रावतात. सो PDO म्हणटा तुमचें कितें आसा तें बरोवन घाला आनी पोस्टपोन करा मिटींग. सो मिटींग जर पोस्टपोन करपाक जाय आसली जाल्यार कॉल आउट करूंक नासली. ताच्या उपरांत ताणें सांगलें की तिका खंय रिलीफ केलें शुक्रारा. सो शुक्रारा जर रिलीफ जर सेक्रेटरीक दिल्ली आसा विलेज पंचायत वेल्ल्या काणकासून, जाल्यार म्हाका दिसना हांगासर तांकां तें लेटर आयलें. तुमकां लेटर आयलें लेटर येवंक ना. सो तो पर्यंत आमच्या हिशोबान की तिका पावर आसा म्हणून. आनी तशें जर कितें आसलें जाल्यार एक लेटर तुमी हेका दिलात न्हू, पंचायत PDOक दिलाच न्हू की अशी मिटींग कॉल आउट केल्या म्हणून. सो हें इन्फॉर्मेशन आसून सुद्दां आमकां दुसरें कोणाक तरी रिप्लेस करपाक जाय आसलें. पण तशें रिप्लेस न करता आमकां तो सांगता बरोवन घाल म्हणून. बरोवन एवरी टायम कोण आपलो टायम वेस्ट करून येतलो? आमी कोण बेकार आसना, आमकां सगळ्यांक कामां आसता भायर. एवरी टायम म्हाका दिसता जवळ जवळ 2021 कितले सेक्रेटरी चेंज जाले. कंटिन्यू येतात, 15 दिसांक येतात, म्हयन्याक येतात, 6 म्हयन्याक येतात. अशें की हांगासर एक पिकनिकीक आयिल्ल्या भशेन वेल्ल्या काणकोण पंचायत जाल्या आनी येवन वयतात. कॅरलेसपणा चलता, लोकांची कामां जायना हांगासर. आतां सादोसो एक मुद्दो तुमकां सांगता आनी एक हायलायट करूंक सोदता हांव. जी विलेज पंचायतीन आमची सेक्रेटरी आसली निकिता परब, तिणेन CC कॅमेरा हांगासर बसयले. आपूण डोम बसयला हांगासर. ऑलरेडी पंचायतीचे CC कॅमेरा आसा, फक्त तेजी विजिलन्स चलना. तो विजिलन्स जर तेणी TV जर ती चेंज केल्ली जाल्यार खंय तरी कंटिन्यू तो कॅमेरा चलतो रावलो. पण अशें न करता मिटिंगेक सुद्दां तेणी न घालता, सरपंचाक आनी इतर वॉर्ड मेंबरांक सुद्दां विश्वासान न घेता हांगासर CC कॅमेरा डोम बसयला आनी त्याची कनेक्टिविटी आपल्या मोबायलाक लायल्या. सो हांव विचारपाक सोदता BDO, जे आमचे BDO गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीच्या अंडर येता, तुमकां कायदो कानून आसा काय ना?
जेन्ना सीसी कॅमेरा हांगासर जर बसयता आणि ती कनेक्टिव्हिटी जर ती प्रायव्हेटली आपल्या हेका लायता, जी सेक्रेटरी निकिता परब आसा ती जर लायता यूज करता, जर तिका रायट कोणेन दिला प्रायव्हेट कॅमेरा हे करपाक? ही पंचायत कितें तिची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी? आणि जर तिने हांगासर बिलाय म्हाका दिसता येवंक ना, तुमचे बिलां येयल्या? आपले बिल हांगा प्लेस करूंक ना. केन्ना घातलेले कॅमेरा? करिनासतना पयशे तिणेन कशे काडले? तिका पावर कोणेन दिलो? ते थंयसर अप्रुवल नासतना पंचायतीच्या मिटिंगेन जी मंथली मिटिंग असता तितून अप्रुवल नासतना तिने पैसे खंयचे यूज केले? ब्लॅक मनी येता हांगासर. लास्ट टाइम तिने एनओसी सुद्धा तशेंच केला. मे बी ते एनओसीचे पैसे तिका भायल्या भायर गावले आणि ते पैसे हांगा इन्व्हेस्ट केला काय कितें? होय प्रश्न हांगासर निर्माण जाल्लो आसा. सो हांगासर जी कॅमेरा हांगासर तिने बसयल्या तिचो मोबायल जप्त जावपाक जाय आणि तिचेर एफआयआर जावपाक जाय. आमच्या विलेज पंचायतीन येवन लोकांक कन्सर्न करनासतना, विश्वासान घेनासतना, पंचायत बॉडीक विश्वासान घेनासतना तिणेन कॅमेरा बसयला. ती कॅमेरा ती आपल्या घराकडसून बसून सगळे हांगासर हे करता, चलयता आणि एनओसी भायल्या भायर दिता. सो आता लोक जे बाकीचे आता कितें भुरग्यांक रावल्यान, कोणाक रेजिडेंट सर्टिफिकेट जाय, कोणाक कसले सर्टिफिकेट्स जाय आसता, जर तांकां सायन मारतले हांगासर कोण ना. एवरी टायम हे इश्यू चालू आसा. सो गव्हर्नमेंटान अशें जर सेक्रेटरी प्रायव्हेटली हांगासर धाडलेले आसता जाल्यार ते लोकांक डिक्लेअर करचे की आता प्रायव्हेटली सेक्रेटरी जे आसा ते धाडटले आमी आनी कितेंय करतले म्हणून, मनमानी जाय ती करतले म्हणून. आमी डिलायला मॅडमीक सुद्धा सांगले, जी आमची MLA आसा शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, तिकाय फोन मारला न्ही गजरान तिच्या कानार घातल्या. तिणेन आमकां सांगले, एश्युरन्स दिले की आपण व्हिडिओ कळयता, पण अजून ताका म्हाका उत्तर येवंक ना. इवन हांव खुद्द व्हिडिओ कडेन उलयले, व्हिडिओ म्हणटा थंयसर हाडून दी म्हणटा. हे टोटली इरिस्पॉन्सिबल व्हिडिओ कसो दिसता. याची वागणूक जी आसा टोटली इरिस्पॉन्सिबल. कित्याक एक ऑफिसर टॅक्स आमच्या यांचो टॅक्स पेयरांचो पयसो तुमकां येता आनी ती सॅलरीन गावता, तुमकां प्रायव्हेट हांगासर कोणाचेर हे दिवंक ना. ही अक्षरशः दादागिरी चल्ल्या अशी दिसता. सो ही बंद जावची. या फुडें लास्ट टाइम आम्ही कंप्लेंट केले पळय, तेन्ना व्हिडिओ सांगलेले आमकां की सेक्रेटरी बी हे करता म्हणून, धाडटा बिडटा म्हणून, दुसरो धाडटा म्हणून. तेन्ना पळय कोणाक धाडूंक ना. मागीर आदेश बरें कितें सांजचो आसामाचो कोणाक तरी धाडलो टेम्पररी धाडले. आनी इतली कामां पेंडींग उरल्या की कंप्लेंट आहा आमची आनी आमची एम्बसी आहा लोकल्यो पेंडींग उरलेले आहा. माझे पण काही RTI भितून पेंडींग उरलेले आसा. महिन्याभर जाले RTI ना. येयल्ले दिसा सायन जावना. हे मेन मुद्दो मेन सेक्रेटरीचो. सेक्रेटरी कोण आता धाडिनासतना रावता काय आपूण धाडिना येनासतना रावता ती खबर ना. सेक्रेटरी चार्ज केन्ना दिल्लो? कितें म्हणटा? सेक्रेटरी चार्ज केन्ना मॅडम तुम्ही सांगा. सरपंच या वर्सा 2023 सप्टेंबर म्हणजे अजून ऑलमोस्ट 3.5 महिने. मध्ये मध्ये येयल्या, मध्ये मध्ये येवंक ना. 15 दीस ती ऑन ड्युटी आसा. बाकीचा एक महिनाभर ती लिव्हरच असा. म्हणजे ती आपली मनमानी प्रॉब्लेमान पडटा. ती आपली मनमानी करीत असतात. तिने पळय हांगासर आता आपले सेपरेट कॅबिन केल्ले आणि आता कॅमेराय बी तिने आपण बसयला. विकसित भारत जो प्रोग्राम जाल्लो तेन्ना सुद्धा तिने आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. आणि ती आता एक आपल्या जाय तेच करता. म्हणजे तिचेर कांयच एक्शन जायना. सो इट मीन्स सरपंच सांगता त्या प्रमाणे हांगासर अक्षरशः दादागिरी चलता. व्हिडिओ हेचेर एक्शन घेना. डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा त्यांच्यानी डायरेक्टर हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. आणि जे आमचे मिनिस्टर आसा पंचायत मिनिस्टर माविन बुद्धिरोजी तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की हे पंचायतीनी कितें चलता, तुम्ही पंचायत मिनिस्टर आसा ह्या कारणान हेचेर लक्ष घालपाक जाय. आता हांव एकूच सांगूंक सोदता, तुम्ही हांगासर जो पण आमी आवाज केल्याशिवाय लक्ष घालचे ना. पंचायत आम्ही बंद करते हाडलेले आसा. कित्याक हांगासर येयल्या उपरांत आमची कसलीच कामां जायना. पंचायतीच्या गेटीक आमी लॉक करून उडयता. सो कित्याक सांग, हे कळपाक जाय की आमच्या गावच्या लोकांक हांगासर पंचायतीन रिस्पेक्ट ना आमची कामां जायना. गरीब लोकांक भायर भितून येवन हेल्पाटे मारचे पडटा, तांचे पांय झरोवचे पडटा, तांकां आपली चप्पलां झरोवची पडटा, आपलो टायम वेस्ट करचो पडटा, आपले पयशे वेस्ट करचे पडटा. सो हांगासर सगळ्या वाटेन लोकांक पब्लिकेक त्रास जाता. आणि हे त्रास जाता त्या कारणान लागून हे रिझन दवरून हांव हांगासर पंचायतीची गेट जी आसा ती बंद करता. याद रे मॅडम तुम्ही कॅमेरा मातशें दाखयता आमकां. तेंचे दार बंद केला. एक मॅडम एक प्रश्न तुमकां आसा की जशें तुमी म्हटलें की ती सप्टेंबरान येयली आनी आतां डिसेंबर सोंपात येता. 15 दिसूच कामां आहा म्हटलें. कोणाचीच सद्या कामां जायना वयल्या काणक्या पंचायतीन? मिटींग जावना न्ही. ऑक्टोबराची 26 आमची लास्ट मिटींग जाल्ली. तेजे सुद्धा तिने आम्ही जे एप्लिकेशन पास केला पळय ती सुद्धा रेजोल्युशन कंप्लीट करूंक ना. सगळे नाव बरयलां आनी सोडला.
इशू म्हणून बरोबर ना आनी तांकां आमी पास केला तरी दिवं शकना आमी. पेपरात दिले आपण. आणि आता ज्यांची कामां सगळी पेंडिंग उरले तो लोक कितें म्हणटा आता तुमकां कित्याक तुमी येता पंच सरपंच आसा आमी परफॉर्म करिना पण कितें आसा हांव दिवं शकना न्ही तें एप्लिकेशन ती हांव एनओसी दिवं शकना कित्याक तें रेजोल्युशन कंप्लीट करूंक ना मुखार. प्रोसिडींग बूक आसता पळय तेजेर ते प्रोसिडींग कंप्लीट बरोवचें आसता प्लीज इशू म्हणून इशू हो शब्दच ना मुखार जाल्यार हांव कशें इशू करतलें. आणि तो मॅटर कितें जेन्ना तो रजिस्टर बुक आसता पळय ती एक तितलो जागो ती एम्प्टी सोडटा पळय तो इशू कितें. मोदी तिणें ते प्लेस केला प्लेस सांडला न्ही सांडटा. मदीं ती आपले कितें एप्लिकेशन एड करूं शकता न्ही. ओके तेका लागून. हय आणि आता कॅमेराचो जो विशय येयलो कॅमेरा ऑलरेडी कितले आसा पंचायतीन. एक्चुअली पयलींचे कॅमेरा आसा सगळे चलतात. फक्त डिस्प्ले म्हणटा तो ओके. आमी रिपेअर करपाचे असले म्हणल्यार मिटींग जावना ते पेंडींग उरलेले हिणी आपले ओन ते ऑडिओ व्हिज्युअल सेपरेट कॅमेरा घातला तोय बी तेणी बिलूय प्लेस करूंक ना आनी आमकां सांगूंकूय ना. सांगिनासतना तुमकां घातलो. कनेक्टिविटी आपल्या मोबायलार घेतला मागीर तो कित्या खातीर ती आपल्या घरा कडसून कितें पळयता. ती म्हणटा आपल्या सेफ्टी खातीर म्हणटा म्हाका खबर ना तिची सेफ्टी कसली. ते हांव काय सांगू शकना सेफ्टी म्हणजे कितें ना, हांगासर कितें तिची पर्सनल न्हय ही पंचायत गांवची पंचायत. ती मेन मुद्दो सरपंच तिची सेफ्टी म्हणजे तुम्ही सरपंच पंच मेंबर तिका मारपाक सोदतात अशें कितें. आता ती तिने मनान कितें चलता तें आमी सांगू शकना. कित्याक फाटल्या दिसांनी तिने पयलें आपली सेफ्टी ग्रामसभेक फाटी तिने ग्रामसभेक पुलीस पुलिसूय हाडले तिने हय. ती म्हणटा आपल्याक हॅरेसमेंट जाता कितें तुमच्या कडसून हॅरेसमेंट जाता. येयल्यार हॅरेसमेंट जातली न्ही आमी आसता तेन्ना ती पंचायतीनच नासता म्हणजे हॅरेसमेंट करपाचो प्रश्नच येना. जर तिका हॅरेसमेंट दिसता न्हू तर तिने व्हिडिओ बरोवन घालूंक जाय आनी आपली ट्रान्सफर काढून घेवंक जाय. अदरवायज तिका जर अशें सगळ्याच जाग्यांचेर हॅरेसमेंट दिसता जाल्यार ती रिजायन जावची. कित्याक सांग तिका जर दिसता की बाबा आपूण खंय पब्लिकेन गेले आपल्याक कोण मारतलो भंय जर आसा कित्याक तूं एक गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी आनी ऑफिसर तूं सो ऑफिसर आसल्या कारणान कोणाक रायट ना मारपाक. आनी आजकाल लोकांक सगळ्यांक लिगल प्रोसिजर खबर आसा कित्याक एफआयडी जातले भितून उडयतले खूब आसता प्रोसिजर ताका. सो ऑफिसराचे हात उखलचे 10 फावटी कोणूय चित्ता आनी ती लेडी आसल्या कारणाक लागून हांगासर तिचे हात उखलपाचो प्रश्नच येना. इतले सेक्रेटरी येवन गेले केन्ना कोणाचेर अटॅक जावंक ना सेक्रेटरींचे बाचावाची आसता कित्याक डिस्कशन आसता म्हणून पण त्या हितूनसून केन्ना कोणाचेर अटॅक जावंक ना. आता तुम्ही बारीकशे पळया हे 26 जून 2023 ह्या दिसा ही एप्लिकेशन घातलेले ऑफिशियल एप्लिकेशन आणि लिगल वर्क करपाक लागून प्रोफेशनल शॉप एनओसी मेळोवपाक रिन्युअल ऑफ प्रोफेशनल शॉप. सो हे सुद्धा जर घेतले जाल्यार हे एनओसी हांगासर कितले महिने 6 महिने जाले 6 महिन्याक हांगासर अजूनही ताका एनओसी गावना. सो कशें हे करतले फाल्यां जर कोणी एफडीएन रेड मारली कितें मारले जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण. दिल्ली करांक भायल्याक गावता भायर जर कोणी जर एक प्रोजेक्ट हाडलो भायल्या भायर ते पास करपाक जाता इमिजिएट जाता. पण हे हांगा 6 महिने अशें पेंडींग पडले आरटीआय एक पेंडींग पडलेली आसा ती गावना. म्हणजे आमी कितें फक्त कोर्टाच्यो पायऱ्यो चडपाच्यो व्हिडिओ जर सांगता फक्त एप्लिकेशन तुजे कडेन एप्लिकेशन अशी कितली घातलेली आसा त्या एप्लिकेशनाच्या आयज ताका कितें हे घेतलेलें आसा एक्शन कोर्स दाखोवचो व्हिडिओन जावं सांगचें तेणेन की बाबा आपूण अमकें केल्लें आसा म्हणून. ईच एंड एवरी टायम जर तुमी अशें जर उडवा उडीचे उतरां दिता जाल्यार पब्लिकेन कोणा कडेन वयचें. तुमी भितून येयात तुमकां 2 मिनटां हांव तो कॅमेरा दाखयता. ह्या आमचे कॅमेरा भायर सगळ्याक चालू आसा. या तुम्ही अंकल तुम्ही Today's meeting was called. या कितें हांगा सद्या आयज कितें इशू कितें सगळो हो. Today's meeting was called for a development work under the GDD, and this is an important meeting to finalize the work. The funds that are supposed to be received by the Finance Commission, that means we will receive these funds now. So there won't be any development work going on into the village. Similarly, last year also the works were not uploaded. So simultaneously last year also we had lost. So ultimately this money is gone and no development will be taking place. जितले फंडिंग आता ते सगळे रिटर्न बॅक वयता. Yeah, it goes back, no? सध्या वेल्ल्या काणक्या पंचायतीन जी कामां जावंक जाय गांव We had come with our proposals. सो वेल्ल्या काणक्यान जी कामां जावंक जाय लोकांची ती सध्या जायत ना. Development of the village. येस Not personally. इमिजिएट सध्या रस्त्याची कामां आसा. आता सीझन स्टार्ट जाला पर्यटन हंगामा स्टार्ट जाल्लो आसा ट्युरिस्ट प्लेसीस येता सनबर्न जावपाचो वेळ येता आणि जी वाट हांगासून वयता पळय अंजुना ती आमच्याच दारांसून वयता हांगासर वेल्ल्या काणको पंचायतीनसून. सो हांगासर स्पीड ब्रेकर आसात पळय ते स्पीड ब्रेकर हांगासर पेंडींग केल्ले ना तांकां सायन बोर्ड ना. सो रातच्या टायमाचेर जेन्ना ट्युरिस्ट येता त्या ट्युरिस्टांक खबर ना बाबा हांगा स्पीड ब्रेकर आसा काय ना तो. सो हांगासर
हांगासर कितें इन्सिडंट घडो शकता आनी हो इन्सिडंट घडचो न्हू म्हणून आमी हांगासर म्हणजे डिस्कशन करतले सरपंचाक सांगतले की पेंट मारा म्हणून. हांव रिक्वेस्ट करता डिलायरा मॅडमीक तुमचे हांगासर येवन मातशें तुमच्या हातीन स्वता मातशें पेंट हे करात, स्पीड ब्रेकराक मारात ताकी कोणाचे तरी लायफ उरचे आनी जे ट्राफीक सेल आहा तांकां सांगात मातशें डायरेक्शन दिया की थंयसर सायन बोर्ड मारची म्हणून. जेन्ना तुमी कसले जर प्रोग्राम्स करता जाल्यार हे तितून जावचे कित्याक गांवाची उदरगत उरल्या हांगासर ठप्प उरल्या आनी ह्या सेक्रेटरीक लागून चड उरलेले आसा. मातशें दाखयतात भितर. ह्यो कॅमेरा पळोवपाक येता. जेन्ना हांगासर ऑलरेडी सीसीटीव्ही कॅमेरा थंयसर आसा तो चलता आनी ही एलईडी कॅमेरा आता हो बसयला न्ही हो. ही डिस्प्ले गेल्ली आसा फक्त आनी हे तुमी आतां आपूण बसयला आनी आपल्या मोबायलाक कनेक्टिविटी घेतल्या डायरेक्ट. सो हांगासर प्रायवेट हे चलता आमचे पंचायतीतले कितें कामकाज चलता पळय न्हू ते सगळे प्रायवेटली ती पळयता. तिका रायट कोणें दिला हो कॅमेरा काडपाचो, सीड करपाचो आनी तिजो मोबायलूय जप्त करपाचो कित्याक पंचायतीन हांगासर इलिगली हांगासर बसयल्ले आहा आनी तिका पावर ना. ती हांगासर पयलीं सेक्रेटरी हांगासर बसताली, आज सेक्रेटरी त्या वटेन बसता आनी सगळे आमच्या भितून कितें चलता पळय न्हू ते सगळे ती खंय तरी कॅप्चर करता. ते तुमी पळोवंक शकता हांगासर. सो तिचेर FIR पयलीं जावपाक जाय, इमिजिएट जावपाक जाय. म्हाका दिसता व्हिडिओन हेचेर सुमोटो एक्शन घेवपाक जाय. कोणाक एप्लिकेशन दिवन हे करून नाका, तिचे डिपार्टमेंटान इन्क्वायरी बसोवंक जाय. विजिलन्स डिपार्टमेंटान आमी तिची कंप्लेन घालपाक कित्याक हें अशें करप टोटली रॉंग, टोटली रॉंग. सरपंचाक विश्वासान घेवप ना, कोणाकूच विश्वासान घेवप ना. पैसे हाडप, डायरेक्ट पैसे कोणाचे काढले, अकाउंटा वयले पैसे काडपाक तिका रायट कोणी दिली. इट्स अ फर्जरी, इट्स अ फर्जरी. म्हणजे डायरेक्ट पंचायतीच्या अकाउंटांतल्यान तिने पैसे काढलेले आता आसा. आमकां खबर ना ती म्हणटा अजून बिल येवंक ना काय ना, डिस्कशन ना. आता तिणेन काढला काय ना ते अकाउंटाचेर चेक जावपाक जाय. तिला डायरेक्ट जाल्यार कॅमेरा कशी बसूंक शकता ती. बिलूय ना काय ना, जर पैसे काडूंक ना जाल्यार तिने प्रायवेट हाडून बसयल्या. आनी जर पैसे जर काडलेले आसा जाल्यार विदाउट कन्सर्निंग एनी ऑथॉरिटी, कन्सर्न ऑथॉरिटी आमची जी पंचायत बॉडी आसा, सरपंच आसा तिका सांगिनासतना, कोणाकूच विश्वासान घेनासतना. सो हांगासर फर्जरी जाता आनी एके वटेन हे केला पळय ते हांगासर चोरी जाली अक्षरशः आमच्या पंचायतीन चलता. ही आमची तुम्ही क्लार्क मॅडम, हेड क्लार्क तुम्ही. कॅमेरा बसवून दिल्यान कशें. आयज जसं आम्ही तुमचें नाव सांगा मॅडम पयलीं. कल्पना शिरोडकर. सरपंच मॅडम, आयज आमी पळयलां की लोकांनी जे हांगासर लोक आसा तेंच्यांनी एलिगेशन एक केल्लें आसा. तांचो आरोप आसा की सेक्रेटरी जी आसा खंय तरी आपली मनमानी करता. खरी गजाल? ती म्हणटा आपली सेफ्टी खातीर आपल्या घरचेच पडटा म्हणटा. हेच्या पयलीं तुमी केन्नाच्यान हांगा? आमी 25 वर्सां जाली. 25 वर्सां. हेच्या पयलीं इतले सेक्रेटरीज येवन गेले, केन्ना अशें जालां? आमचो आसा न्हू कॅमेरा तुमचे आसा, पूण पयलीं हेच्या पयलीं सेक्रेटरीन केन्ना म्हटलां की आपल्या सेफ्टी खातीर अहें जाता तहें जाता? लेडी कोणी म्हणली तीच लेडी न्हू. हय, जे लेडी ही पयलींच भियेता. अशी म्हणटा ती आपल्या सेफ्टी खातीर आपूण घालता. आनी एक लेडी येता फालिगांव. ती रोकडीच गेल्या न्हू. मन सुद्दां रावूंक ना ती. कोण येयल्ली? कित्याक लागून भियेता ती? आतां तिका खबर न्हू. हय, ते तुमकां हेच्या पयलीं केन्ना त्रास जाल्ले आसा? आमकां सांगना म्हणल्यार ती म्हणटा तुमी हांगासली आपूण दुसऱ्या गांवच्यान येता न्हू. हय, दुसऱ्या गांवच्यान येता म्हणून ती भियेता. अशेंच जालें. आनी ह्या कॅमेरा बद्दल कितें सांगूंक सोदता? आतां ऑलरेडी पंचायतीन कॅमेरा आसासूच, हय. सो हो एक्स्ट्रा बसोवपाचो आपल्या खातीर म्हणजे कितें? तिका खबर आसतली सर. अच्छा, मग तिने आपल्याक स्वता खातीर बसयला. ना म्हणजे तशें म्हणजे आमच्या ऑफिसाचे सगळे ती म्हणटा कळोंक जाय न्हू खंय कितें जाता. डॉक्युमेंट पयलींचे कॅमेरा तितून कळना. कॅमेरा आसा न्हू ऑलरेडी. सो ते कॅमेरा सांडून तिणेन एडिशनल बसयला पळय तो कसो कितें म्हणजे विचारचें पडटलें न्हू. न्हू कॅमेरा चलता न्ही. मॅडम, सपनाचे कॅमेरा पयलींचे जे कॅमेरा पळय तितून कळना. तिने आपूण बसयला तिका खबर आसतली. अच्छा. आनी तिच्या मोबायलाक तेजे कनेक्टिविटी कनेक्ट केला. तितून सेकंड हांगासर ऑपरेट खंय जाता. सो आमी पळोवंक शकता की हांगासर आमच्या पंचायतीन कितें चलता पळय ह्या कॅमेराक खंय बसयल्ले आसा ताजे एरिया पळोवपाक जाता. खबर ना तुमी पंचायतीन कॅप्चर करता कॅमेरा ते पूण हेजेर दिसना. खंयचेर दिसता? एक कितें आपल्या मोबायलाक मग ते- कनेक्टिविटी ही फुटेज खंयचेर दिसता? सांगिना म्हणजे हांगासर कळटा की ती फर्जरी करता खंय तरी. ती स्वता आपल्या घरांतल्यान पळयता.
जालेच न्हू मोबायल कॅरी करता न्हू मोबायल कितें हांगा सांगून वचना आमची आपली सो मोबायलाच्या हेच्या प्रमाणे कळटा की हांगासर टोटली नेग्लिजन्स चल्ला आनी ती खंय तरी हांगासर आमच्या पंचायतीन कितें चलता पळय घडामोडी तो पर्सन हें करता आतां तिका रिलीफूय आयिल्ली आसा सो तिजो मोबायल सील जावपाक जाय तो मोबायल 3-4 महिने स्क्रीन फीड आयला पंचायतीचं आमच्या कितें घातलें एक काम करतले 10 कोण बेकार आहा गो पंचायतीची हालत जाल्यार सगळे म्हटल्यार उलयतले आमी डिस्कस करतली सगळी हालत आसा म्हणजे केन्ना हेंचे कपडे रेट पडत ते रेट ना सगळे आसा सगळे नवी पंचायत येता लायब्ररी लायब्ररी ओके ही आतां केन्नाची बिल्डींग आहे ती एसी बसयल्या ती एसी कितें शोपीस को बसयला एंटीक कसो हा ही एंटीक आमची एसी कितल्या वर्साची ती चलना हे सगळे एंटीक जालां आमची विलेज पंचायत वेल्ला काणका चलता एसी एसी चलना एंटीक ती आधी कोणी सरपंचान बसयल्या पळय तेंचे लाईट तिकडे भोपेट होता मी लाईट घेऊन आल्या घरांनी घेऊन आम्ही तेका कनेक्शनच ना तुका वायर दिसता पळय तुटल्याली तशेंच पंचायतीचे आनी मीटर बॉक्स त्या सायडीन आसा ओल्ड पंचायत स्ट्रक्चरान थंय हेल्थाच्या व्हरून बसयला आनी थंयसून हे आतां दिसता शॉप बीन आयले कनेक्शन पळय कशें आहा ते मीटर ते वाटेन हा सी दिस मीटर ते सायडीन मीटर मीटर पंचायत तिकडे हा या पंचायतीचो मीटर ते सायडीन मेन मीटर बॉक्स जे पंचायतीचे आहा ते ओल्ड पंचायतीक आसा आणि ही पंचायत स्ट्रक्चर इलिगल आसा एक्चुअल तांकां आमी रिक्वेस्ट केली ग्रामसभेन की ती पंचायत हेका कनेक्ट करून एका एक्सटेंशन मागून घेयात आणि ती तेच्या वांगडा लिगल करा म्हणून सो हेका शॉक येता हे पळया तुम्ही हे वायरी अशें कनेक्टेड आसता हे लायट डिपार्टमेंटाची कामां ही एक तर चोरी करता हांगासर चल्ल्या हे चोरयेचे धंदे चल्ल्या पंचायतीन हा हे कितें लिकेज मारताय का लिकेज मारताय का ओपन हाडलो एका करंट शॉक येता मीटर काय ना एक शॉक करता ना काय तिथून हे मीटर बॉक्स ना मास भितर यो मीटर बॉक्स ना डायरेक्ट एका एमसीबी बसयल्या आणि आम्ही MCB बसयला आमकां स्वता येतात ते आमचो मीटर भायर काढात आता हेचो मीटर खंय पंचायतीचो त्या सायडीन पण हे एमसीबी हांगा बसयल्या आणि चोरी चल्ल्या ही अक्षरशः चोरी पळय कितली चोरी हे म्हाका दिसता न्हू व्हडलो कांड हांगासर चल्ला डिपार्टमेंटान फटयतात पंचायत आणि व्हिडिओ हेजेर लक्षच घालिना आणि वायरिंग आता वायरिंग सारकी ना वायरी भायर
आमकां मातशी एक बल्ब घालल्यार आमकां त्रास करतात ते. काय पडटा एका हितून दुसऱ्या एका कशें घेवं शकता. एक स्ट्रक्चर एका हितून जर घरान जर कनेक्शन आहा जाल्यार तो दुसऱ्या एका घेवं शकना. ह्यो कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे चोरी जाता. सो खंय तरी हांगासर चोरयेचो आहा माजरो आहा हांगासर चालू. एक तर पंचायतीचे हे मेन थंयसर आहा तो थंयसर मीटर बॉक्स काढला आनी हेल्थाक कितें ही आता पंचायत बांधलेले हेच चलता. भायर शॉक मारतालो दिसता. तितून शॉकान जर कोण भुरगीं बीन हात लायली फंक्शनाक येता येना. गेटीकूय शॉक फाटल्याच्यान येयलो गेटीकूय शॉक येयलो त्या ग्रिलींकूय शॉक येयलो. अर्थिंग ना काय ना अर्थिंगूच ना तेका. सेकंड कोण तो मेलो बिलो जाल्यार मागीर कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी मागीर. सो जे आहा तो कितें करता आमचे. ही कामां कोणाची. ही सरपंचाची कामां न्हय तेंची कामां. तुमचे जे हांगासर येवन ऑफिसर्स बसतात जे सर्वंट आसात पब्लीक सर्वंट गव्हर्नमेंट हेजे डिपार्टमेंटाचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ते बसतात तेंच्यांनी तांकां कळना हांगासर बिलां कशी दितात तुमी. फाटल्या दिसांनी ग्राम सभेक आमी सांगलेले ग्राम सभेक टॉपिकूय काडलेले हेजे फाटल्या दिसांनी तेन्ना तांकां सांगलेले करता म्हणून मिटर हे शिफ्ट करता म्हणून. शिफ्ट करता म्हणून. करता म्हणाले पण अजून काय तेंच्यांनी काय करूंक ना. मीटर आज जे पंचायत हेल्थाक दिला तो तोच आहा. हांगा हाडला 2 भायरी हाडून पण तेका एका वर्सी कितें काय ना म्हणून ते लिकेज मारता सगळ्या. आतां ग्रिलींग पे कोण भुरगो येयलो आनी कोण टच जाले बिचार प्रॉब्लम ना मागीर. हो टावर कोणाकूच दिसांना सगळ्यांक घालना हेंच्यांनी पंचायतीन. तो टावर इल्लीगल आसा. इल्लीगल टावर कोण पयशे खाता काय सगळं वयल्यान नेटवर्कूय ना आमकां सारकें. जी पंचायत आसा ते पंचायत घर मेन थंयसर आसा. कोतून उगडू उघड. वयर येलो तो वायर भायर हाडला पळय. डायरेक्ट वायर हाडल्यान जॉयंट मारला तेजे अर्थिंगाक. तेजेर कोण पक्षी बसले कितें जालें जाल्यार कितें जातलें भितून. न्यूट्रल एकूच फेस एकूच फेस आहा पळय तेका. आनी न्यूट्रल हेका जॉयंट मारला पळय बॉक्सा कडेन. ओके. फ्रॉम 2016 ना चालू आहा पंचायतीन. ही पंचायतीन हे करचे बस लोकांक अशे त्रास जाय बरोबर करून उडयल्या. पंचायत बंद करपाची. कोण करून ना करू फाल्यां म्हणा म्हाजेर घालता घाला हे पळय पण व्हिडिओन तेच्या पयलीं आन्सर दिवपाक जाय. हय पंचायतीक आमी बंद करता. गांवचे लोक आसात आमकां आपयतात हांगासर कॅरलेसपणा करता गांवच्या लोकांक त्रास जाता. सो बेटर पंचायत बंद करची कित्याक ह्या पंचायतीन इलिगॅलिटी चलता आनी हेका फुल्ली सपोर्ट करता सेक्रेटरीन तेज्या वांगडा सपोर्टिंगाक आसा व्हिडिओ हो सरळ आरोप ना जाल्यार व्हिडिओ स्वता येवचे. हे कितें चल्ला पंचायतीन ते स्वता बसून हांगासर एक कमिटी बसून कित्याक चल्ला पळय तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें. म्हाजेर एफआयआर करता कर. म्हाजेर एफआयआर जाल्या उपरांत हांव व्हिडिओच्या दारान जर उपोशणाक बसना जाल्यार ऐश्वर्या साळगांवकराचें नांवूच बदला. हे पळय कळ्ळो न्ही. बरी पडटा हे सद्याक टेम्पररी मागीर सारकें जातलें थोडे दिसांनी. कित्याक सांग गांवचे लोक हांगासर येतात हेल्पाटे मारतात. जाणटी आमची सिनियर सिटीजनां येतात सकाळी ते दनपार मेळटा सांजचे आपयता. सांजचे कोण ना हांगासर. सो हेका फुल्ली रिस्पॉन्सिबल आहा तो व्हिडिओ आसा. कित्याक व्हिडिओन जे हांगासर धाडटात 15 दिसाच्या पिकनिकेक धाडटात पळय सेक्रेटरीक ते बंद करचे आनी आमकां हांगासर सारके दिवचे. तेन्नाच हांगासर उगडात तुमी. तोपर्यंत बंद आसूं न्ही पंचायत. बंद दवरात ती पंचायत. अरेस्ट कोत्ताले करून करा अरेस्ट करा कितेंय करा आमकां पडना कित्याक आमकां आमी रायट टू फायट करता. जर आमी चुकीचे आसा डेफिनेटली आमची एफआयआर करची ना जाल्यार व्हिडिओन ती सेक्रेटरी आहा तिचो मोबायल जप्त करूंक जाय. तिणी जे कितें केलां पळय कोणा व्हरून ती हांगासले पंचायतीचे इन्फॉर्मेशन पावयलां पळय न्हू ताचेर इन्क्वायरी बसपाक जाय. विजिलन्स डिपार्टमेंटाची हांगासर इन्क्वायरी बसोवूच जाय तिचेर. हे जालेच न्ही बंद म्हणजे बंद नाकाच ती पंचायत आमकां. चल कित्याक सांग गांवच्या लोकांक पंचायतीचें जर काम जर गावना जाल्यार असली पंचायत जाय तरी कित्याक. हे वायर दाखय पळय कनेक्शन केला ही सगळी कनेक्शनां पळयात कशी चोरून चल्ली हांगासर डिपार्टमेंटाची. हेल्थ चोरतात. हे विश्वजीत राणेन सुद्दां हेचेर लक्ष घालूंक जाय हांगासर. जावपूच ना इलिगली चलता हांगासर सगळे इलिगॅलिटीज. ती वायरी पळयात वायर पळय
हे सगळे पळय हांगासर वायर रोवली हे सगळे कशे हे घेता चोरयेची सांगता चोरी चल्ल्या ही पळयात ह्या वायरीक एक स्ट्रक्चरांसून दुसऱ्या स्ट्रक्चराक हे करतात परमिशन घेतलेले आसा लायटीच्या डिपार्टमेंटान परमिशन घेतलेले आसा ह्या हांगासून चोरी करतात त्या हेका पावयता